येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरू एक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. 3 डिसेंबराक जातले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त. 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबरा मजगती नोवेना. पणजेसान पोरणे गोंया वचपाक खाशेल्यो बशी. अपंगुळाक गाडयेंतल्यान वचपाची विशेष तरतूद. 53वी फीस 70,000 परस चड प्रतिनिधी. 21,000 परस चड लोकांचे फिल्म बाजारात रजिस्ट्रेशन. स्पॅनिश प्रोड्युसर कार्लोस सौराक भेटयलो सत्यजीत रे लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार. राज्यात अपघातांच्यो घडणुको चालूच. ढवळी फार्मागुडी हायवेचेर ब्रेक फेल जावन उमटलो कंटेनर. अपघातात कोणाक दुखापत जाली ना हीच कितें ती सूखदिणी गजाल. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघातांची माळ वाडत आसा. ढवळी फार्मागुडी महामार्गार सकाळी ब्रेक फेल जाल्ल्यान कंटेनर उमटलो. हो अपघात पळोवप्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण हो कंटेनर फार्मागुडी वतालो. कंटेनर लवंडा तो पळोवन ताणें येरादारी आडयली. ह्या अपघातात कोणाक दुखापत जावंक ना ही सूखदिणी गजाल. पळयात पुराय बातमी. आज तुम्ही पळयतात जे बायपास जो आहा ढवळे फार्मागुडी बायपास आहा हाजेर आज एक कंटेनर पडलेलो आसा आनी ह्याच जाग्यार आनी 2 कंटेनर पयलीं पडिल्ले. तर तशें कांय जावं नासलें पूण हो जो कंटेनर पडला तो अशें म्हणटा की तो फार्मागुडी वतालो तो हैदराबाद वचपाचो. पूण जालें कितें हांगाच्या हेर टर्वाचेर तेगेर ब्रेक फेल जालो आनी गाडी रिवर्स येयली आनी तो ओवरटर्न जाला. पूण कोणा फाटल्यान गाडी कांय येनाशिल्ली पूण बरें जालें. नाल्यार जर बरें गाडी कोणी आयिल्ली जाल्यार फाटल्यान ती कोणा चेपता आसली आनी कितें तर कॅज्युलिटी जाता आसली. पूण देवाचे कृपेन कोणाक कांय जालें ना. तो ड्रायव्हर गाडी पट्टी पळयली आनी तेणें उडी मारली आनी तो सेव जाला. कोणाक कांय जावं ना. कार लेके जा रहा था रेमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से, तो ये गाड़ी खड़ा था, इसमें डीजल खत्म हुआ था. उसने लाके डीजल डाला, गाड़ी स्टार्ट किया और प्रेशर नहीं था, गाड़ी पीछे रिवर्स आके ये ऐसा दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ है. तुम किधर जा रहे थे? मैं फर्मागुड़ी जा रहा था रेमा ट्रांसपोर्ट. तुमने मैंने मेरी आंखों से देखा इसको. ये वहाँ से कम 500 मीटर बैक आया और फिर आके इधर गिरा. पीछे को कार नहीं थी, ड्यूटी वाले नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता. तुम कौन सी गाड़ी में थे? नहीं मेरी कार है, मैं तो भाई कार से जा रहा था. मेरे से कार से जाते वक्त यहाँ पे देखा कि ये गाड़ी रिवर्स दौड़ रही थी. तो आपने क्या किया? मैंने तो साइड में बोले चिल्लाया, बोले सब हट जाओ. पीछे गाड़ी आगे ब्रेक फेल हुआ. तो गाड़ी पीछे गए. हाँ गाड़ी इधर आके जब तक धम गिर गई 2 मिनट. मैं वहाँ से था 10 मिनट की साइड में उस रोड पे था. ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर तो पहले कूद गया था. ड्राइवर तो जब गाड़ी रिवर्स हुई ना उसी टाइम गाड़ी में कूद गया. बहुत फादर कृष्णानाक फोडेच्या. कळंगूट दर्यादेगेर सोमारा राती अचकीत उजो लागलो. उज्यात 2 शेक लासून गेले. 2 मदल्या एका शेकात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो भगभगलो असो मुळा वदमास. आपतकालीन सेवा पावच्या आदींच शेकांचो लासून गोबट जाल्लो. कळंगूटच्या उमतावाड्यार सोमारा राती 3 सुमार ही घडणूक घडली. शेकांचे वाटप करताना 2 शेकां मदीं उण्यांत उणें अंतर दवरचें अशें शेकधन्यांनी पर्यटन विभागा कडेन मागला. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो घडणूक थळार आयलो आनी ताणें थंय बेगोबेग क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स दवरपाक लायली. आयज तुमी पळयता की आमच्या कळंगूटान ह्या उमतावाड्यान 2 शेकां रातच्या 3 उलपलेली आहा आनी हाचें कारण म्हटल्यार शॉर्ट सर्किट म्हणून शेकवाले सांगता. पुणे आमी इतली वर्सां जाली पळयता, फाटल्या 5 वर्सांक जाली पळयता, आमी गव्हर्मेंटाक सांगतोच आहा की ह्या शेकांचे जे आसा ते मातशें कितें तरी एक सेफ्टी दवरची म्हणून. आमी गव्हर्मेंटाक सांगलें न्ही की जी शेकांची हें कोत्ता डिमार्केट कोत्ता तांकां एक 10 मिटर तरी एक गॅप आसपाक जाय. 4 मिटर आनी गॅप आसपाक जायना. एका शेकाक तर उजो लागलो, जितली लायनीन शेकां आहा तितली सगळीं उलपता. आतां खरें म्हटल्यार हांगासर एक दुसरें जे शेक आसलेले ते मातशें वाचले कित्याक ताका मातसो गॅप आसलेलो. आनी एक आमची विनंती आहा सरकारा कडेन की ही जी आमी शेकांक जी आमी जी चुट्टां जी घालता ती मातशी बंद करपाक जाय. आतां कितें तरी नवें करपाक जाय. आमी सांगतोच आहा पूण गव्हर्मेंट ते मानून घेवपाक मागना की म्हणटा की ते टेम्पररी स्ट्रक्चर ताका चुट्टांक घालपाकूच जाय. दुसरे आनी कित्याक तरी येवपाक जाय. कित्याक 1 सेकंड त्या चुट्टांक उजो दवरलो जाल्यार ते आनी चुट्टांचो आनी तुज्यान उजो पालोवपाक जायना. जरी तर आमकां तो सरकार तो पोत्री घालपाक तो दिता वयल्यान देन इट्स वेल एंड गूड. तितून तरी आमची थोडी सेफ्टी उरतली पूण ह्या चुट्टांनी आमची कांयच सेफ्टी उरपाची ना.
आदी जाल्ले आहा, लास्ट इयरूय जाल्लो आहा, म्हाका खबर आसा. आनी प्रपोजल आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिल्लो तेन्ना की क्वीक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर फोर्स बिचार आसची म्हणून कलांगूट कांदोलीम बागा म्हणून एक कडेन 4x4 व्हेकल कॅरिंग फोम्स अँड स्मॉल युनिट ऑफ वॉटर हो तेंचे कडेन जो लेटस्ट टेक्नॉलॉजी अरावंड 75-80 लॅक्स ऑर नियरली अरावंड 80-85-90 लॅक्स जाता तेचे थंयसर हो इमिडिएटली ह्या बिचार एक घालचो. अशेंच दुसरेय कडेन गोंयांतले बिचीन जे फामाद बिचीज आहात थिंगा खुबेच शॅक्स आहा, रेस्टॉरंट्स आहा, थिंगा येवपाक जाय कित्याक एनीथींग कॅन हॅपन एनी टायम. लायक थिंगा वॉटर स्पोर्ट्स बोट आसता तेका कडेन केन्नाय व्हडले बोटीक उजो लागूंक शकता. ओ रेस्टॉरंट आहा, ट्युरिजम शॅक्स आहा, वो आनी कितें आहा म्हणजे एक क्वीक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर फोर्स. आय वील रायट टुडे बॅक अगेन टू द government, even to fire force director fire services and chief minister that immediately sanction करून या कलांगूट टू बागा this बागा टू शिंकेरीम कलांगूट कांदोलीम शिंकेरीम ह्या बेल्टाक एक तरी पयली आमकां दिवची. एक्चुअली 2 जाय पण एक तरी पयली दिवची कित्याक इमिडिएटली विदीन 5 मिनिट्स पावोंक शकता और 2-3 मिनिट्स पावोंक शकता आनी the restaurants or businesses can be saved. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत देवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त 3 डिसेंबराक जातलें. नोवेना 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबरा मेरेन सुरू आसतली. पणजे सावन रायबंदरांतल्यान पोरण्या गोंयांत प्रवाशांक व्हरपा खातीर खाशेल्यो बशी आसतल्यो. अपंगक हाडपी वाहनांक पोरणे गोंय इगर्ज जंक्शनाचेर वयर येवन GTDC पार्किंगांत पार्किंगेक सुवात मेळटली.
53वी इफ्फीत 70,000 परस चड प्रतिनिधी आणि 21,000 परस चड लोकांनी फिल्म बाजारात रजिस्ट्रेशन केला. फामाद स्पॅनिश चित्रपट निर्मातो कार्लोस सौराक सत्यजित रे लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार भेटून भोवमान केलो. So first, just to introduce the guests that we have on the dais. First, I'll start. They are representing 3 films of the international section. The first film is My Love Affair with Marriage, and it's an animation. And we have Miss Signe Baume, and the producer. She is the director, and also she has written the screenplay. And we have Mr. Sturgis Warner. He is the producer of the film. Then we have the second film is The Island of Lost Girls. We have Miss Anne Mary, who is the producer of this film, And director. and Brian Schmidt is the producer and she is the director. परतून घेवूया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांवां जाल्ल्या रोजगार मेळात ट्युरिझम अँड पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेज विभागांतल्या नव्यान भरती जाल्ल्या कांय उमेदवारांक अपॉयंटमेंट लेटरां भेटयलीं. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचे हस्तुकी नियुक्ती पत्रां दिली. मुरगांव हेडलँड सड्यावयल्या दीपविहार हाय सेकंडरीत हो रोजगार मेला जालो. पोरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या वर्सा 10 लाख सरकारी नोकऱ्यो दितले अशी घोशणा केल्ली. ते प्रमाण पयल्या टप्प्यात 22 ऑक्टोबराक 75,000 नोकऱ्यो दिल्यो. आयच्या रोजगार मेळाव्यात 52 राज्यांनी मेळून 71,000 अपॉयंटमेंट लेटरां दिली, जातून गोंयकारांचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान ही माहिती दिली. तुम्ही सगळ्या जाणात की आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी गेल्या वर्सा घोषणा केल्ली की ह्या वर्साक जवळ 10 लाख जॉब आमी सरकारी सगळ्या देशभरात दितले. आनी ताचे पयले हे 22 ऑक्टोबराक जवळ 75,000 जॉब हे पयले इन्स्टॉलमेंटाक दिले गेले. आनी दर म्हयन्याक अशे तरेचे ह्या आत्ताचे आज जो कार्यक्रम जाला तो तातूंतलो दुसरो इन्स्टॉलमेंट म्हणजे जवळ 71,000 नोकऱ्यो आज सगळ्या जवळ 50-52 स्टेटीच्या कार्यक्रमातून आज ह्यो वितरीत केल्ल्यो आसात. म्हणजे वर्सभरान त्याची 10 लाखाची पूर्ती ह्यातून म्हयन्या अशे तरेचे जॉब जावन ते करतले. गोंयकार तातूंतल्यान जवळ अजून तर आमी हे काडूना, पण कित्याक हे एक गोंय हे एक कर्नाटका महाराष्ट्र CISFचे सेंटर आसा आनी जास्तीत जास्त नोकरी ज्यो दिल्या जवळ 60 जवळ 65 कितले आसा तातूंतल्यान 60 नोकरी तातूंत बाकी खंय तरी बँकेचो एक आसा हे आसा आनी त्यामुळे ह्या सेंटरान जे कोण इंटरव्यूक गेले तांकां गोंयांक धरून सगळ्यांक गोंयांतले कांय केंद्रीय प्रकल्प पूर्णतायेच्या मार्गार आसात. तांच्या उक्तावणा निमतान प्रधानमंत्री गोंयांत येता अशें सांगत कांय उपक्रमांची माहिती श्रीपाद नायकान दिली. जे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे 2 वर्सांनी एकदां आमी गोंय देशांत मनयतात. त्यामुळे फुडलो जो कार्यक्रम आसतलो हो वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हो गोंयांत जातलो आनी अशे तरेचे कार्यक्रम त्याच बरोबर अन्य आनी 2 कार्यक्रम आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येतलो. त्यातून अजून डेट तशी फायनल जावना, टेंटेटिव्ह डेट ताणें म्हटल्या
एक म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जशें एक ऑल इंडिया हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा जे आमी हांगा मोपा थंयच तेकून सकयल हाडला ते कंप्लीट जाल्ल्या जवळ जवळ 2 कॉलेजीस तातूंत ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज त्याच बरोबर 150 बेडाचें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर OPD अशे तरेचे सगळे तरेचे गोश्टी ते उपलब्ध केल्ल्या ताजें इनॉग्रेशन जातलें आनी गरज पडली जाल्यार कदाचित ते अजून फायनल जावना जुवारी ब्रिजाचो 1 वे जो कंप्लीट जाला ताजें कदाचित इनॉग्रेशन जातलें आनी तातूंतल्यान ते वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसी तातूंत सम्मिलीत जाता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मळबात कुप्प आनी ताचे सांगतान घोळपी वारो मंगळारचें हें वातावरण बुधवारय शियाळो व्हरतलो. फुडले कांय दीस उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतलें पूण उबदार आसचें ना. सप्तकाचे निमणे कडेन परत थंडाय अणभवपाक मेळटली. बुधवाराक सुरवातच थंड वातावरणात जातली. तापमान 20च्या खाला उरतले. कांय कडेन मातशेशे धुके पडटले. दनपार मेरेन मातशी गरमी वाडटली. चडावत तापमान मात 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. फाल्यां मळब नितळ जातले. सूर्य दर्शन दितलो. वाऱ्याक लागून उष्णताय कमी जाणवतली पूण वातावरण परत आसले तशेंच थंड जातले. उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पाव येता. बोट दर्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. 25 तारखे मेरेन सुकें हवामान. बुधवारात दव आनी धुक्याचो अणभव. बुधवारचे चडीत आनी उणें तापमान 31 ते 21 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाढ. बोट दर्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.